आज आम्ही रस्त्याचें काम हांगा चालू केल्लें आसा. आतां ग्रावटींग चालू आसा. हाच्या नंतर हॉट मिक्सूय जातलें. थंयच्यान सुरवात जाता ती थंय पर्यंत आनी थंय तो आतां रोलर दिसता पळय थंयच्यान आनी एक रस्तो गेला हायवे टच जाता. हो किर्यान प्लांट न्ही तुमचो पयलीं गार्बेजीचो. हय गार्बेजीचो. सो आतां कितें आनीक वाडयता हेजी कॅपेसिटी कितें? वाडयता म्हणल्यार आमी सद्या आमी रस्त्याचें काम वाडोवपाचें म्हणल्यार बी शेड 1000 स्क्वेअर मिटरची शेड आमी बांदता. हांगा 4 मिटराचेर स्लॅब येतलो. स्लॅब जालो की परत 5 मिटराचेर आमची फॅब्रिकेटेड शेड येतली. तो आमी फूल ड्राय वेस्टाक यूज करतले. प्लास्टीक सगळें हें करपाक. सो आतां कुट्टी आनी म्युन्सिपालिटीची सद्या हांगा गार्बेज येता न्ही. हय. सो ती पंचायतीचो तो प्लॅन येतो. तसो हां तो प्लॅन. आनी फक्त म्युन्सिपालिटी लागून तो ग्रीन दिसता पळय तो. ओके थंय. हय. सो सद्या मागीर गार्बेजीचो कांय इश्यू जावचो ना म्हणटा पण आमचें कशें आसा आतां आमी तेकाच लागून आमी काम करता की मुखार गार्बेजी चड प्रॉब्लम जावपा जायना. आनी आमी तेका लागून आमी सरपंचा कडेन बी उलोवन आमी पळयत जालां की तेंचोय बी बेगीन प्लांट चालू जालो की आमचोय प्लांट जालो की आमचे कितें जे प्रॉब्लम आसा ते मातशे खुबशे कमी जातले. हो आतां PWD अंडर बांदता काय कशें कितें बांदता तें म्युन्सिपालिटी. ओके. हांगासर आतां ड्राय गार्बेज ती सेग्रिगेट बी हांगाच जातली काय कशें कितें? हांगाच जातले. ओके. टोटल कितले हे प्रोजेक्ट हेजो? रस्त्याचो जो कॉस्ट आसा तो 1 crore 1.2 ओके. विथ हॉट मिक्स आसा. आनी तेजो आसा तो 1.90. सो पावसा पयलीं जातलें कंप्लीट. 1000 स्क्वेअर मिटर आसा ती शेड. ओके. एक स्लॅब आसा तिका 3 मिटर वयर मागीर 4 मिटराचेर फॅब्रिकेटेड आसा. तेका मातसो टायम लागतलो पूण हे रस्त्याचें काम? हय बिफोर मॉन्सून जातलें. मागीर आमच्या पावसान आमी सायडीच्यान झाडांय बीन आतां आमी तेच उलयताले झाडां बीन लावपाची. म्हणून.